लोकशाय रे बाबा लोकशाय केव्हा लोकशाय जशी पेटलेल्या पाण्यात लागलेली गाय केव्हा लोकशाय जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेटलेल्या पाण्यात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाय 1.5 महिन्या पयलीं जाल्ल्या पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेक पिटर आनी पास्कोल एकामेका आड उबे राविल्ले. त्या वेंचणुकेंत मतदारांक पयशे खावन पिटर जिखिल्लो. हार खावची पडिल्ल्यान पास्कोलाक पिकासांव जाला. देखून ताणें घरा भायर सरप बंद केला. आयज अमृते आनी दत्तू आप्पा ताका मेळपाक आनी समजोवपाक ताच्या घरा कडेन आयल्यात. आंटी आसा? पिटर आसा? बरें. बरें हय आसा बरें. भितर बसला चल येतो पया आमी. पास्कोल हे पिता आमच्या पोरसांत ती केळी. देव बरें करूं. यो बॉस. कसो आहा रे? आहा समाराचो. बॉस दत्तू आप्पा. तुमकां चोयल्यार कितले दीस जाले. इलेक्शन जावन तुमी ताजे उपरांत नाच मरे. म्हाका वजाप दिसले. अरे जिखल्यार ताच्या बरोबर जायत जाण भोंवतात आनी लॉस जाल्यार कोण दिसना. अशें कित्याक म्हणटाय रे पाश्कोल? आमी हेर लोकां भाशेन रे. आतां तुका मेळोंक येयली ना आमी. अरे पास्कोल ताचें कितें जालें? आमी मरे आमच्या बोवाळाकूच उरली. पण आज म्हणल्यार तुजी खबर घेवया. पूण म्हाका एक सांग, तूं इतलो सिटीमेदान सो बसला रे घरान? वायट दिसता रे. आमची सोसायटी खंय पावल्या. तो पिटर जिखून येवपाचो अशे पयशे दिन मत घेतले मरे. ही केसो डेमोक्रेसी? अरे पयशेच न्हू, त्या बोस्त्या पात्रांवान खंय लोकांच्या घरात शिमीट रेंव आनी टरक टरक भरून खंय मरे लोखंड धाडला आनी लोकांक खंय सांगला तुमची घरां सारकी करात म्हणून आनी पिटराकूच वोट दियात म्हणून. अरे पास्कोल हे हांगाच न्हय आनी थंय न्हय, हें सगळे कडेन मरे अशेंच चल्लां. कळ्ळें तुका? आनी दुसरें म्हणजे कितें मरे, जे मनीस पळय आपली मतां दुसऱ्या कडेन घाण दवरतात, दुसऱ्याच्या दारान वचून विकतात, ताका आनी कोण कितें म्हणटलो रे? हे आमीच जापसालदार न्हय हाका? आमी कितें करूं सांग पळोवया. शी येवजून जीव बेजार जालो. तूं धीर सोडू नाका रे पाश्कोल. म्हाका जाल्यार दिसता गांवांतल्या लोकांक बुद्द येतली. आतां गांवांतले लोक उठून आमकां हें नाका आमकां तें नाका म्हणत बोवो मारीत सुटल्या. टीव्हीचेर सद्दां बातमी पळयना तूं? हे मात सामकें खरें. पूण दत्तू आप्पा, एक गांव 2 गांव उठले म्हूण वय कितें जातले? वजरनी वर्सां लागतले मरे. ना रे पास्कोल, आतां मरे लोक व्हडल्या व्हडल्या लिडरांक लेगीत चॅलेंज मारपाक लागल्यात. आतां पयरूच पळोवना तुवें ताळगांवां कितें जालें तें? अरे बाबुशाचें नांव घेवपाक लोक भियेतालो ताळगांवान. आतां कितें? बाबुशाच्या अगेन्स्ट लोकांनी मिटींग घेवन दाखयली मार ताळगांवां. शानू सांगी खरो आं, पूण त्या मिटिंगेक बाबूश नासलो खंय मरे? हय गो, बाबूश नाशिल्लो म्हणून कितें जालें? बाबूश खंय सदा भशेन फॉरेनाक गेल्लो. पूण ताजे लोक आशिल्ले, CID आशिल्ले, ते सगळ्यो खबरो ताका कळयतात. अशें. पूण ते कीड जातो म्हणटा तूं, तो दर ट्यूजडे पयशे वांटून भोंवता खंय. वजरांनी लायन लागत. त्या भायर 100 रुपये तो एकल्याक थंय. तितलेंच न्हय, कोणा काजरा, कोणा फुनेरला, कोणा आनी कितें जाय जाल्यार घे म्हूण पयशे दी थंय. मागीर लोक ते कित्याक वोट करचे नाय?
पूण लोक मरे आतां तापल्यात, लोकांक तिळक मारपाक लागल्यात. आतां बाबुशाची गजाल कितें ती आयक. ताळगांव पळय जें IT पार्क जावपाचें आसलें तें बाबुशान थंयच्या लोकांक शिकयलां नाका म्हणून सांगपाक. कित्याक त्या खातीर थंय प्रॉब्लम जातले, कोयराचे प्रॉब्लम, गार्बेजीचे प्रॉब्लम, उदकाचे प्रॉब्लम, लायटीचे प्रॉब्लम. ताका लागून ताणें लोकांक तयार केल्यात की हांगा IT पार्क नाका म्हूण सांगात म्हणून. पूण खरी गजाल कितें जाणा मरे, थंय एक 1200 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट येता ताळगांवान, कळ्ळें तुका. आनी त्या दर एक फ्लॅटाची रेट जवळ जवळ 1 कोटी रुपया आसतली. जेन्ना हे 1200 फ्लॅट तयार जातले आनी लोक येवन रावतले तेन्ना 1000भर गाडयो, 2-3 हजार लोक खंयचे. तर बाबूश ओपोज करना. तो बिल्डर आसा न्हू, तो खंय मरे बाबुशाचो खंय आमीक, आनी खंय आनी एक मिनिस्टरूय खंय तातून आसा. आतां खंय बाबुशान ताळगांवच्या लोकांक वॉर्निंग दिल्या, तुमी IT पार्काक ओपोज करा, पूण त्या प्रोजेक्टाक मात कोणूच आडमेळी हाडूं नाका म्हणून. पळयलें मरे पास्कोल, हें अशें जाता. आमी मिडल क्लास लोक आनी गरीब लोक पळय आसा ते हांगाच उरले. आम आदमी करून आमकां बरें पॉलिश मारलां, पूण कांय जायना. हे लोक आपली कामां सादोवपाक ऑफिसरांक धरतात, बॉसां तांची भरतात आनी आपली कामां करतात. आनी एक गजाल जाणा तूं, कोणूय हेंका ओपोज केल्यार हेंका ते नॅक्सलायट म्हणटात. जावं त्या नॉक्सलायटाक आमी देव बरें करूं म्हणूंक जाय. तें उतर हेतूकूच तूं मातसो तरी आसलो. आसपा गजाल न्हू गो अमृत्या. तें इलिगल मायनिंग चलता न्हू, आतां चड जालां. तें इलिगल मायनिंग चलता, ते ओपोज करतात, ते सगळे मुगे फ्रेंड शिकलोले, आमचे भाशेन मिडल क्लास. हुंदीर लेगीत मारपाक हेंका भिरांत दिसता, आनी हो पारीकार हेंका नॅक्सलायट म्हणटा. हेंका कितें म्हणटले? अरे कोण बरो आनी कोण वायट हें कोण सांगतलो. म्हाका एक सांग, इतलो तेंप गोंयान मिलेर नासले, तेंच्या नांवान कोणें केन्ना कारणाय मारलीच ना मरे. आतांच तेंका इलिगल धंदो करता म्हणून कळ्ळें. मागीर कित्याक तो लोको वाजूक बाप्पा? आगो अमृत्या, आतां मुगो ऊट सूट जाय तो मिना काडपाक लागल्यात. कोणाचीच पर्वा करिनात. सगळीं कामां बेकायदेशीर. हें सगळें जर पळयत गेलो न्हू जाल्यार आमचे हे दोंगर आसात पळय ते मातये भरण केन्ना जायत पळय ते कळचें सुद्दां ना. दोतू अप्पा या मरे, आमी पाश्कोलाक कामां आसतली. या गो. तशें न्हय रे दत्तू अप्पा, आनी आमी परतून मेळोंक जाय. मेळया. तुमचे बरें उलोवप म्हाका खूब बरें दिसता, उमेद दिसता. आनी आतां फुडार तितलो वायट आहा अशें दिसना. हय जावं पास्कोल, तूं पॉझिटीव चिंतपाक लागला पळय तें पळोवन मरे म्हाका बरें दिसलें. आतां सोसायटी जर सुदारतले न्हू जाल्यार आमकां मरे भरपूर काम करपाक जाय, कळ्ळें तुका, वावुरपाक जाय. बरें येता आमी. चल गो उद्या. चलया. आतां तुजो कितें प्रोग्राम गो अमृत्या? म्हाकाय तशें व्हडलेशें कांय काम ना रे घरा. मागीर या आमी आमगेर. चल या. अरे हो पळय मुगो. ओ पिटर, खंय भोंवता रे? तूं भितर कित्याक येना रे? पाश्कोला गेली भिरांत दिसता तुका? अरे यो, कोण खायना तुका? हांगा यो, पावसाचो खंय बसतले. तुका मेळच्याक येयलो, पूण तूं हिंगसर भितर सरतना पयलो आनी तुजी भायर वाट पळयत रावलो केन्ना भायर येता काय म्हणून. अरे दत्तू अप्पा, आमच्या गांवांत नॉक्सलायट येयल्या की मरे? अरे ते आतां येवना, ते पयलीं पासूनच हांगा आसात आनी हांवूय तातूंतलोच एक न्हय रे. शी दत्तू अप्पा, तूं मोदी फकाणां कोण नाका रे. पूण ते केन्ना येयले रे? आगो अमृत्या, ती काय म्हाका खबर ना, पूण काल खी बाबल्या घरान मिटींग जालोली.